फोंडें पोट वेंचणुकेंत सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवप गरजेचें आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सांगलें। फोंडें पोट वेंचणुके विशीं पत्रकारांनी आलेमांव हांकां प्रस्न विचारिल्लो। मजगतीं अर्थसंकल्प अधिवेशना वांगडाच फोंडें पोट वेंचणूक जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान सभाघर तहकूब जावपाची शक्यताय आसा। देखून वेंचणुकेची घोशणा जाली जाल्यार अर्थसंकल्प अधिवेशन जातलें काय म्हणून आमदार विजयान प्रस्न उपरासला। आयकात। फोंड्या वेंचणुकेंत भाजपा आड जिखतले जाल्यार सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवप गरजेचें आसा। सगळ्यांनी आपले राजकीय मतभेद विसरून एकठांय येवपाक जाय अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव उलयलो। No, definitely, I have always said that all of us should unite. Definitely, there should be, we cannot be selfish, and we will work in the interest of Goa because the Sadharan, the maths that took distinction with Naga. If we divide ourselves, the BJP gets advantage. जसे असेंब्लीन आमी आम आदमी पार्टी तुमच्या एलायन्साचो पार्टनर म्हणून पळयता तशे हांगा फोंड्या बायपोलाची ते तुमचे पार्टनर Don't put words in my mouth. See, we are here as Goenkars. Goans first. In the assembly, we have to fight. We as opposition, आम्ही फेन्सार there are ruling opposition आणि fence. कोण फेन्सा बसोन ना आम्ही as opposition we are doing our role. And I am confident that whatever needs to be done, all of us are sensible enough. We have our senior Vijay, Wenzi, Cruz, Elton, Viresh, Carlos. All of us feel that we have to put a united front. This is what is the aspirations of the people. अर्थसंकल्प अधिवेशना वांगडाच फोंड्या पोट वेंचणूक जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान सभाघर तहकूब जावपाची शक्यताय आसा। भाजपान सरकार तुमच्या दारी मोहीम सुरू केल्या, जाका लागून वेंचणूक जावपाची शक्यताय चड आशिल्ल्याचे दिसून येता अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी आमदार विजय सरदेसाय सांगता। वेंचणुकेची घोशणा जाली जाल्यार अर्थसंकल्प अधिवेशन जातले काय म्हण विजयान प्रश्न उपस्थित केला। बजेट सेशन आसतना पोंडा बायपोल जावंक शकता आनी जर जालो जाल्यार हाऊस अर्जन जावंक शकता, ही एक संभावना आसा। पोंडा बाय इलेक्शन हातून एक हवा जाल्या। हवा कित्या खातीर जाल्या? सरकार तुमच्या दारी म्हणटा ते सरकारी पयशांनी बीजेपीची कॅम्पेन ही तांणी ऑलरेडी स्टार्ट केल्या। ही कित्याक जावंक शकता? इलेक्शन जाता म्हणून जावंक शकता। म्हज्या कोतान इलेक्शन जातलें हो प्रश्न आहा, म्हणून इलेक्शन जाता नाजाल्यार तो सरकार तुमच्या दारी थंय करना ना। फातोर्डा कितें येना तो सरकार तुमच्या दारी करपाक, घर इनॉग्रेट करपाक येता। सरकार दारी तुमच्या हाडूंक येना, कोणाचे तरी दार उगडे करपाक वता। सो तें जाता हाजो अर्थ कितें की इलेक्शन येता। आतां इलेक्शन अनाउन्समेंट जर जालो जाल्यार आमचें बजेट सेशन जातलें हो प्रश्न आहा। सो देर आर मेनी इफ्स एंड बट्स टू दीस। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।